हाडून गोगलपाक नोकरी करता सूख दिवंक तुमकां सगलें जाल्यार सांग भयणी असली वायट चिंतना मनान कित्याक हाडटा सासू माय म्हाका किंता म्हणटा गो बाच्या कुस्तार हांव उठा सासू माय तुजी म्हाका दिसता निटायेर हाडूंक सोदता त्या घरान रावंक नाका देखून बाबा तुमगेर रावंक येता म्हज्या घरान रावंक मेवचें ना भयणी तुका सांगोन दिता त्या घराचो दिरेस म्हाका येता बाबा तुका सांगून दिता आयलेल्या पांयांनी परत तूं वच हात जोडून मागता माईचे आयकोन गो मोजेर दुबावता फोन करून सदांच मोजे लागीं सोगोटा घोव आसतना दुसऱ्या बारा भोंवता गांवचो लोक